प्रितीवंत भयणी भावानो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयार जाता आणि आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोचभर गोंयच्या सायबाच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी भितर सरतना आमच्या मा धर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माक विशयी विंचून काडला तो जावन आसा सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशा सैम घेवन आमचे मदें आयलो तें पयलें येणें संतोशान समोरमूंक आमी तयार जाताना ताच्या मोहिमेभरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारांत कशीं मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोमयाक मेळूंक आमी तयार जावं भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या समोरमान देवा लागीं मागुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देसान प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातोलें आनी जेरुजालेम भिरांती वेणी जियेतोलें. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पोराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पोराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. भाग्यवंत पावलून थेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुबामपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बराबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमचीं काळजां पवित्रतायेंत थीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोमया जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकतारेचे नांवी आमी तुमकां विनोती करता आनी परातून मागता तें हें: देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यान. तशीं तुमी जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोमया जेजूचे सोतेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणोन. देवाचें उतर हें. उद्गार.
तुजी काकळूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चोंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचे आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मोरतुलीं सुकून, कित्याक अंतरुळाच्यो सोकती कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दोबाच्यान कुपा वेल्यान आयल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय धरात, नांतर जेवणाक खाणाक लोबदोन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो ओगोत मागणें करून जागृत रावात. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी भोक्तीन आनी अर्था भरीतपणी सोमारोमलोल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेचो भावार्थ आनी भरवंसो अदीक खोलावूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रस्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सवे फोटोवनांत असलो भरवंसो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. हो ख्रिस्त येण्याचो काळ. जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजान तयार रावंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलेली भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडूंक कृपेची भागी घोडणी जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. नव्या सेवाधर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणेची गूट अदीक खोलायेन समजूंक जियोंक आनी ह्या गुटांची परगोटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज
सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन.